Disace sorbuso, tuca dunia te bejoita, disafaturu de dana, kalzatleye utka sota, baca disace sorbuso, tuca dunia te bejoita. देव बरी सांज दिव सगल्यांक तुमकां दिव फादर. आनी मोगाचो येवकार आमच्या पात्रोन सांत योगाच्या परबेची तयारी पयल्या दिसाक. आयज विशय जावन आसा जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवासो दिवंक आमचेशी राव जेजू. ह्या वर्साचो विशय मनान धरून हे विशय आमी विचून काडल्यात. आयची मांडावळ करतात जोमो 1, Alto Bella Vista, Bella Vista 1, Bella Vista 2, Livramento, Mãe de Deus आनी बारूश. ह्या तिनूय 5 सॅक्टरां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. आमचे मदें आसा आमचो मोगाचो इश्ट फादर युजीन ड सिल्वा. वेलकम फादर. तो वार्का साश्टीन वावर कोत्ता आनी आमच्या उल्याक ताणें वय म्हटलें आनी वारक्या सान आयज जेन्ना इतलो पावस पडला, घोडघोड मारला बिरान, तरी फादर योजीन आयलो आमचे बरोबर आमकां देवाच्या उतराची परगटणी करूंक. I really thank you, Father Eugene, from the bottom of my heart. सांगाती आमी देवाक उलो मारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आमचो विशय जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवासो दिवंक आमचेशी राव. ह्या संवसारांत आमी यात्रा करतना आमच्या जिवितान कोश्ट दूख निराशीपण येता तेन्ना आमचो बावार्थ हालता, बोरवासो तुटता वा उणो जाता आनी आमच्या जिविताक दिशा ना कशी दिसता. असले परिस्थितींत आयचो विशय सोम्या जेजूक आमचेशी राव असो उलो करूंक आपयता. जेजूच्या कोश्टा मरणा उपरांत दुखी निराशी जाल्ले दोग शीस एमावसाचे वाटेर आसतना सोम्या जेजूक आमचेशी राव म्हूण सांगतात. सोमी जेजू तांचें आमंत्रण स्विकारता. तांचें दूख निराशीपण पयस करून तांच्या जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवासो दिता. ह्या दोग शिसां भाशेन आमी सोम्या जेजूक आमचेशी राव म्हूण आमंत्रण दिवन आमच्याय जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवासो फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. ह्या पवित्र बलिदानांत आमी आतां फावो ते रितीन भाग घेवंक आमकां तयार करुया. आमची पातकां वळखून देवा लागचें बोगसणें मागून सांगाती म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवत सदां संकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Somia kakutku, Somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Somia kakutku. आयज ह्या मिसान खेरीत भाशेन हांव मागूंक सोदतां की आमचो भाव फिलीप de Souza जो इगोजेचो इतलो वावर कोत्ता ताजो वाडदीस. ताजे पासत बर्थडे ऑफ फिलीप आ सॅक्रिस्टियन ताजे पासत मागुया. देवान ताका बरी भलायकी दिवं आनी सगल्या बेसांवांनी बरोवं. दोळे धांपात आनी 2 सेगून तरी आमच्या भावा फिलीप पासत मागात. कितलो वावर तो इगोजेचो कोत्ता. प्रार्थुया. सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा तुज्या भक्तांक आमच्या भावा भयणीक मोहिमेवंत करूंक तुजो अगणीत मोग आमचे थंय तूं दाखयत आसाय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विश्वासपणान पाटलाव करूं तांचे विनवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. भाग्योत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी. कित्याक क्रिस्ता सोवे आमकां स्वर्गीची सगळ्या आत्मीक देण्यांनी ताणें बोल्ल्यान. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोताबीन आनी मोगान बोल्लोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे बिचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपणायलोलीं भुरगीं जावचें म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाची खुशीची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुतान सोवें आपलें आमकां बोलेपणां फावो केल्ली आपले कुरपेची मोहिमा आमा वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी बावाट दवरला आनी सगळ्या भक्तांचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां. त्या मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसा आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेमोन बाप ताची पूर्ण ओळख तुमकां मेलचे खातीर जानवाय आनी उक्तापें केल्ल्या गुटाचे सोजमणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसलेच उंच बोरवाशाक देवान
तुमकां आपयल्या केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरला आनी कसली मीत नासलोली पदवी आमा बावार्थ्यां सोवें आपलें बोल दाखोल कोत्ता. हें सगलें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. देवाचें उतर हें देवाचे ओळख. आस्रोदी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावली. आस्रोदी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावली. तूंच म्हजो बरवासो, तुजेरूच पात येता. दुस्मान बेरो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारुका. आस्रोदी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावली. आस्रोदी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावली. तीर म्हाका तुजेर विस्वास, चोरीचो कालोखान निर्मिलाका मोजो विश्वास. आयलार मोजेर आकाश. आस्रोदी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावली. आस्रोदी देवा, रिपोय म्हाका घालून तुज्या पांया सावली. उद्गार सगळं उभे राहूया. Solves fora, solves fora, solves fora, sui su. Solves fora, solves fora, solves fora, sui su. Gesù babace utortu, taciamo gaci cobosan. Gesù kaluga tu swatu, amka babashi pawoke. Solves fora, solves fora, solves fora, soi su. Solves fora, solves fora, solves fora, soi su. सर्वेस po तुमचे सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गलिलयाक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची वडवीक सांगतालीं. तो नाझारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उसयतना अशें बरयलेलें आसा ती स्वात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक्त केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक,
आनी कुर्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमाक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवळो रेवडोवन आनी सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्ताचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्रांतलें आयज तुमच्या कानार पडटास पाळून आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Wahani tuga Krista. बसू. बोमगाळ बाबा भयणीनो, एका गांवांत आसलेलो एकलो मालगडो मनीस. त्या गांवचो तो यजमान हो कारबारी, एक मुखेली, थंयच्या गांवच्या लोकांक तो सांबाळटालो, तांची परमोस करतालो आनी तो खूब लोकां मोगाळ जाल्लो. आतां ताका पिराय जाली आनी ताची जबाबदारी, ताचें मुखेलपण तो ताच्या भुरग्यांक दिवंक सोदतालो. ताका तेग पूत आसलेले आनी कोणाक म्हणून तूं विंचून काडटलो. त्या गांवची जबाबदारी तांणी घेवच्याक आनी ताचे भाशेन त्या गांवच्या लोकांक माय मोगान पळोवच्याक, मालगड्याक वो मदल्याक वो निमण्याक. पूण ताका जाय आसलेलें गोमोवंक ह्या तेगा भुरग्यां पैकी कोण जबाबदारेचो चेडो. आनी त्या देखून तांची शाती पारपुंच्याक तो तांकां एक धाकटुलें काम दिता आनी तो म्हणटा, म्हज्या पुतानो वसात गांवांत वो गांवां भायर वसा आनी म्हाका तुमी जें कितें तुमच्या गांवांत बरें म्हूण दिसता, एक बरी वस्त तुमी विंचून काडटात, ती म्हाका खूब खुशालकाय हाडटा. ती वस्त तुमी घेवन येवची आनी जरी तर ती वस्त तुमी हाडलेली म्हाका खुशालकाय दिता आनी तेन्ना हांव तुमकां विंचतलो. ह्या गांवची कारबारपण वो जबाबदारी घेवंक आनी ते पूत वेतात आनी आख्खो दीस भोंवून 2 दिसां उपरांत ते बापाय सोशीन परत येतात. आनी एकलो पूत घेवन येता आपल्या हातांत एक बरें फूल, एक बरें पोलमोळीत फूल, सोबितायेचें फूल. तो म्हणटा, पाय हांव गांवांनी गेलो, शेतां भाटांनी गेलो, दोंगराचेर गेलो आनी तेन्ना म्हाका हें फूल मेळ्ळें. येदोळ पर्यंत हांवें पळोवंक ना तें आनी हें खूब बरें दिसता. आनी जरी तर हीं फुलां आमच्या शेतांत आमी रोयलीं जाल्यार आनी जायतीं फुलां करून आमी लोकांक विकलीं जाल्यार आमी गिरेस्तकाय जोडूंक जाता, आमी व्हड भाटकार जावंक सोदतले. हांव बरें म्हळें बापाय. आनी दुसरो पूत आयलो आनी तो म्हणलो बापायक, पाय हांव गांवांनी गेलो आनी सोदून म्हाका एक बरो एक फातर मेळ्ळो. हो जावन आसा एक परजोळीत फातर, एक डायमंड कसो. आनी जरी तर आमी आमच्या गांवांत त्या दोंगराचेर वचून आमी फोंड काडले आनी उस्तून घेतले आमकां आनी जायते डायमंड्स बरे फातर मेळटले आनी ते आमी विकले तर आमी गिरेस्त जातले. आमी व्हड भाटकार जातले, बिजनेस करतले मनीस जातले आनी तेन्ना आमकां लोक मानतलो. बापूय म्हणटा, बरें. आतां तिसरो निमणो पूत येता आनी ताच्या हातींत कांयच ना, रित्या हातांनी
पांय सोडशीन तो येता. आनी तो बापायक म्हणटा, पांय तुका खुशालकाय हाडूंक म्हाका कितेंच मेळोंक ना. हांव रित्या हातांनी आयलां, पूण हांव आयलां तुजे बगर घेवन म्हज्या मनांत एक बरें चिंताप, एक बरी येवजण, एक नवो भरवोसो. कितें पुता म्हणटा बापूय, डॅडी हांव गांवांनी गेलो, शेतां भाटांनी आमच्या भोंवलो आनी आमचे दोंगर उतरून आनी दुसऱ्या दोंगराचेर सोडून गेलो. आनी जेन्ना आमचो गांव सोडून दुसऱ्या दोंगराचेर वयर पर्वताचेर वयर पावतोच म्हाका त्या दोंगरा सावन आनी एक गांव दिसलो. आनी त्या दोंगरा पलतडी एक बरो गांव दिसलो. आनी त्या गांवांत एक न्हंय व्हाळटा, त्या गांवांत खूब उदक व्हाळटा आनी सगळ्या गांवांत थंयसर तोंड आसा. आनी म्हाका दिसलें, जरी तर आमी आनी आमच्या गांवचो लोक हो गांव सोडून त्या गांवांत वचून वस्ती केली तर, त्या गांवांत आमी रावल्या तर, कित्याक थंयसर जायतें उदीक आसा आनी सगळ्यांनी थंयसर आमी शेतां भाटां रावलीं तर, तेन्ना न्हंयच म्हजें कुटुंब, आमचें कुटुंब, पूण आमच्या गांवच्या लोकांचें कुटुंब अभिवृद्धी जातलें आनी सगळो लोक तो बरो जावंक सोदतलो, वयर येवंक सोदतलो. ही जावन आसा म्हज्या मनांत आसलेली एक दिशा, एक विजन, हें घेवन आयला म्हणलो हो पूत. आनी तेन्ना बापूय म्हणटा, शाबास पुता, म्हाका जाय तुजे तसलो पूत म्हाका जाय. तर ह्या गांवचो कारभारपण जबाबदारी हांव तुका दितां. तूं जावन आसाय म्हज्या उपरांत ह्या गांवची जबाबदारी तूं घेतलोय. मोगाळ भाव भयणीनो, कित्याक ह्या बापायन ह्या तिसऱ्या पुताक विंचून काडलो आमी जाणा आसांव. न्हंयच ताका जाय आसलें व्हडपण, वो जायती गिरेस्तकाय, वो गांवांत भाटकारपण चलोवचें, तसली अभिवृद्धी करची जबाबदारी. पूण तिसऱ्या पुताक न्हंयच आपणाचें व्हडपण, पूण गांवच्या सगळ्या लोकांचें बरेंपण जावंक जाय आसलेलें. आनी ते देखून ताच्या मनांत ही दिशा, एक विजन, एक एम ऑर गोल, उद्देश आसलेलो. न्हंयच हांवें, पूण सगळ्या लोकांनी बरें जावंक जाय. हो जावन आसलो ताचो भरवोसो. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या 9 दिसांचें नोवेन आयज आमी सुरवात केलां आनी ह्या पयल्या दिसाचो विशय जावन आसा आमच्या जिविताक एक नवी दिशा आनी एक नवो भरवोसो सोम्या आमकां फावो कर. आनी नवी दिशा, नवो भरवोसो परिपूर्ण करूंक आमच्या सांगातान राव. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आतांच पवित्र पुस्तकांतले 9व्या कोरोरांतले, लुकाच्या ग्रंथांतले 4थ्या अध्यायांतले वाचप आयकलां. जेजू अरण्यांत ताका देवसरान नाडल्या उपरांत, पवित्र स्नान ताणें घेतल्या उपरांत तो आतां देवाचें राज परगट करूंक फुडें वेता. आनी पयल्या सुवातेर खंयसर तो वेता, तो देवस्थानांत वेता, देव टेंपलाक वेता. थंयसर तो एक गुरू जावन आसलेल्यान तो पवित्र पुस्तक वाचता. आनी हे पवित्र पुस्तकांत वाचता आसतना ताका मेवता इजाया प्रवाद्यान बरयलेलीं उतरां, जिनी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां जेजू ह्या संवसारांत येवच्या आदीं सुमार 600 वर्सां आदीं, म्हणजे 600 years बॅक बरयलेलीं. आनी तीं उतरां तो आतां लोकां उजीर वाचून तांकां ही खबर दिता. तांकां खबर दिता, देवान म्हाका विंचून काडला, ताणें म्हाका अभिशेक केला. कितें करूंक? ताची बरी खबर परगट करूंक, कुर्ड्यांक दीस दिवंक, बंदखणींत आसलेल्यांक सुटका दिवंक आनी तोंट्यांक सोलोवंक करूंक आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका विंचून काडला, अभिशेक केला, धाडून दिला. ही उतरां
तो वाचतो आसतना मोगाळ भाव भयणो थंयसर आसल्या लोकांची मनां आनी काळजां तो जिखता एका वाटेन आनी तो झुजेचो पूत जालेल्यान लोक ताका वळखतालो आनी ताची उतरां आयकून ते खूब खुशाल जाले. जेजू ह्या उतरांनी कितें म्हणटा मोगाळ भाव भयणो आपल्या गांवच्या लोकांक. तो गांवच्या लोकांक सांगूंक सोदता देवान म्हाका विंचला. कोणें म्हाका विंचला? देवान म्हाका विंचला. न्हय मनशान. देवान म्हाका अभिशेक केला पवित्र आत्म्यान आनी देवाचें काम करूंक हांव आयलां. आनी कसलें काम करूंक? बापान ताच्या देवान आमच्या देवान जेजूक विंचलेलो आमची सोडवण करच्या खातीर. आनी कशी ताणें आमची सोडवण केली? देवाचें उतर परगट करून आनी तशेंच आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी आनी आपणाची जिवीत कुर्सार दिवन ताणें आमकां सोडयली, पातकांतली, आमकां बापाची भुरगीं केलीं. आनी ते देखून मोगाळ भाव भयणो जेजू परगट करता देवाचें राज. जेजू परगट करता ताच्या येण्या वरवीं देवाची दिशा आमचे मदें कसली ती. देवाची दिशा आमचे मदें जावन आसा. ताचें राज आमचे मदें स्थापन करचें. देवाचें राज ताणें स्थापन केलें जेन्ना आदांक आनी येवेक तुमकां आनी म्हाका ताच्या स्वरुपान रचून. पूण आमच्या पातका वरवीं देवाचें राज आमी निसांतोण केल्लें आसा. आनी आतां जेजू येता पवित्र आत्म्यान बरोवन ते होगडायलेलें राज परत आमकां दिवच्या खातीर आनी ताका पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसून देवाचीं कामां करूंक बळवंत हातान आनी आपल्या उतरांनी ते परगट करूंक पवित्र आत्म्याची अभिशिक्त ताका लाभलेली हें परगट करता जेजू त्या शिसां फुडें लोकां फुडें. आनी तशेंच मोगाळ भाव भयणो आयच्या पयल्या वाचपांत एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांत भाग्यवन पावलो देवाक दिनवास पाठयता. कितें म्हणून? तो देवाक आमच्या नांवीं दिनवास पाठयता म्हणून देवान आमकां विंचल्यांत. कोणाक विंचल्यांत? तुमकां आनी म्हाका पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र स्नान उदेशी विंचल्यांत. आनी देखून तो देवाक दिनवासता. ताणें आमकां जाणवायेन भरल्यान देखून ताणें आमकां जाणवायेन भरल्यान आमच्या जिवितांत कितें आमी बरें तें विंचून काडूंक जाय. आमच्या जिवितांत ताणें जाणवायेन भरल्यांत आमच्या क्रिस्ती जिवितांत कितें आमी बरें करूंक जाय. ताणें आमकां जाणवायेन भरल्यांत आमचें आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत आनी तशेंच आमच्या फिरगोजेचें आमच्या संवसाराचें जिवीत कशें देवाच्या योजना खाल ताच्या खुशे खाल आमी फुडें व्हरूंक जाय. आनी ती देखून ताणें आमकां जाणवाय दिल्या. आनी देखून भाग्यवन पावल देवाक दिनवास पाठयता. ताणें तुमकां आनी म्हाका विंचल्यांत देखून. मोगाळ भाव भयणीनो तर आयज ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा जेजू आमकां कितें करूंक आपयता? आमकां दोन संगती वरवीं ताची दिशा फुडें व्हरूंक आमकां आपयता. दोन संगती वरवीं आमचे थंय आसलो बरवसो घट करूंक तशेंच हेरांचो बरवसो घट करूंक आमकां आपयता. पयली सुवात जावन आसा आमी आमच्या देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. आमच्या सोम्या जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरूंक जाय. ताच्या मोगाचेर आनी तशेंच ताच्या काकुतीचेर आमी भावार्थ दवरलो तर तेन्ना आमी कुरपेन भरतले. आयज आमच्या गांवांत भावार्थ मातसो उणो जाला. ह्या कोवीड वा पॅन्डेमीक ह्या पिडे वरवीं आमचो भावार्थ देवाचेर उणो जालोलो आसा. सगळो आमच्या भुरग्यांचो आमच्या तरणाट्यांचो. आनी ते देखून आमी आमच्या कुटुंबांत भावार्थी मनशां जावंक जाय. तेन्ना आमी देवाची दिशा फुडें व्हरूंक शकतले. आमच्या कुटुंबांत न्हय म्हजी दिशा वा म्हजें येवजण पूण जेजू क्रिस्ताचें येवजण फुडें व्हरूंक जाय. आमचें कुटुंब एक धाकटुली पवित्र सभा करूंक आमी वावरूंक जाय. आमचें कुटुंब एक एकताराची समुदाय करूंक आमी वावरल्या तर तेन्ना देवाची दिशा फुडें व्हरूंक आमी शकतले. दुसऱ्या रितीन मोगाळ भाव भयणो जें कितें आमी जोडलां जेजू थावन तें आमी हेरांक दिवंक जाय. न्हय आमी म्हणटा गिरेस्तकाय मात पयशे मात दुडू पूण आमकां देवान फावो केला तो मोग
देवान आमकां फावो केला तो भावार्थाचें देणे एकामेकाक उतरांनी कोरण्यांनी आमी वांटूंक जाय जशें जेजून आपल्या जिवितांत केलें. जेजून म्हळें देवान म्हाका अभिशिक्त केला कितें करूंक ताजी सुवार्ता परगट करूंक, कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक, तोंट्यांक सोलाशें करूंक आनी नवें वरस परगट करूंक, खुशालकायेचें वरस परगट करूंक. ते देखून देवान तुका आनी म्हाका अभिशिक्त केला. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां ताणें मागल्यान मोगाळ भाव आनी तशेंच ताच्या दुसऱ्या संस्कारा वरवीं आमकां तो गोठाय दिता, कुरपा दिता. तिरावण्याच्या संस्कारा वरवीं आमकां पवित्रत्वी देणी तो फावो करता आनी तशेंच जेजू भाशेन आमी ताची बरी कोबार परगट करूं, आमी ताची बरी कोबार जावंक. आमकां जेजून 4 वांजेल दिल्यात आनी ते देखून भाग्यवंत पाप साहेब जुवांव पावल दुसरो म्हणटा आमी जावंक जाय म्हणून 5वो शुभ वर्तमान, 5वो वांजेल म्हणजे आमची उतरां, आमची करण्यो, आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी एक वांजेल, आय मस्ट बिकम द लिवींग गॉस्पल ऑफ जीजस थ्रू माय वर्ड्स, थ्रू माय डीड्स. आनी जेन्ना हांव म्हज्या उतरांनी कोरण्यांनी लोकांक नवो बरवसो दिता, तांचोय भावार्थ हांव घट करता, तांचोय मोग उणो जाल्लो तो वाडयता, तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा, तेन्ना तांच्या जिविताची दिशा हांव नवी करता. आनी हें करूंक जेजून म्हाका तुका विंचून काडल्यान, अभिशेक्त केल्यान. मोगाळ भाव भयणो, आमी आनी 2 वर्सांनी आमच्या पवित्र सभेंत एक सिनोद सभा आसा करतले हांव. आनी ह्या सिनोद सभेची सुरवात जाल्या 2 सुमाना आदीं. आनी ह्या विशीं तुमी जाणा आसात, ह्या सिनोद सभेंत आमी कितें करूंक जाय. 3 वस्तू पाप साहेब आमच्या मनांत घालता: कम्युनियन, पार्टिसिपेशन आनी मिशन. कम्युनियन म्हणजे आमी एकामेका सोबत बरो संबंद आसा करचो. आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी मदें, आमच्या फिरगोजेंत वाड्यान आनी तशेंच आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणी मदें बरो संबंद आसा करचो उतरांनी कोरण्यांनी. दुसरे सुवातेर पार्टिसिपेशन म्हणजे एकामेकाच्या वावरांत आमी वांटो घेवचो, आमच्या फिरगोजेच्या वावरांत आनी आमच्या समाजाच्या वावरांत, आनी ह्या भशेन देवाचें रास बांदून हाडचें. आनी तिसऱ्या सुवातेर मिशन म्हणजे देवाचें काम, देवाची कार्य, देवाचें रास बांदून हाडचें काम आमी फुडें व्हरूंक जाय. ताची शुभ वार्ता आमी परगट करूंक जाय म्हणटा भाग्यवंत पाप साहेब. देखून ही सिनोद सभांत मोगाळ भावन तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक ताणें आपयल्यांत चर्चा करूंक, डिस्कशन करूंक आनी अशें वांटो घेवंक, पार्टिसिपेट जावंक आनी जेजूचें काम फुडें व्हरूंक. जेजूची दिशा वा मिशन वा विजन जावन आसा देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडचें. ताच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी ताच्या मरणा वरवीं जेजून ताचें राज उगडापें केलां आमकां आनी तो बांदून हाडटलो मोगाळ भाव भयणो. पूण आमी ताचे वावराडी. वी आर द को वर्कर्स ऑफ जीजस आवर रिडीमर. आनी ताच्या सांगात आमी जेन्ना वावर करता तेन्ना आमी ताचें न्हय म्हजें काम फुडें व्हरतले हांव, तेन्ना ताची दिशा न्हय म्हजी दिशा आमी फुडें व्हरतले हांव. आनी ह्या खातीर न्हय आमच्या सक्तीन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तें काम तोच फुडें व्हरतलो, पूण आमचो सहकार ताका जायच मोगाळ भाव भयणो. देखून आमचो सहकार पयल्या सुवातेर आमी दिवया आमच्या कुटुंबाक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक आनी चड करून जीं कोण आमच्या ह्या फिरगोजेंत आसात भाव भयणी, तांच्या जिवितांत एक उद्देश म्हणटा आमी वा एक दिशा, विजन, एक गोल ना, तांकां आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी दिली तर तेन्ना आमी जातले हांव जेजू भाशेन आनी एक वावराडी ह्या संवसारांत न्हय आमची दिशा ताची दिशा फुडें व्हरूंक. म्हाका उगडास येता मोगाळ भाव भयणो, हांव धाकटुलो भुरगो आसलोलो आनी तुमचे भाशेन जेन्ना ही आमची भुरगीं धाकटुलीं आयज इगोर्जेक आयल्यात, केन्ना इगोर्जेक आसतना आमकां जायतीं भुरगीं दिसतात. ह्या पिडेक लागून भुरगीं नात, पूण तेन्ना आमच्या काळार आमी इगोर्जेक येताले हांव तेच करूंक माय म्हयन्यांत. आनी पयल्या दिसा म्हज्या मायन
म्हाका इगोर्जेक आपोवन व्हेल्लो. सांगा ते आमी मीस भेटयले, तेर्स केलो आनी घरा गेले हांव. घरा वयता आसतना काळोख जाल्लो. मीस जाता आसतना खूब 7 वर्सां 7.5 वरां जालेलीं. आनी माय सांगता हांव घरा वयता आसतना आमची वाट खूब पयस, म्हणजे घर खूब पयस, शेतां माटांनी वचपाक जाय. आनी ह्या वेळार घरा वयता आसतना खूब भिरांत म्हाका दिसली. ह्या वाटेन सुणी बोबाडटात आनी त्या वाटेन कितें वाग कितें बोबाडटा. म्हाका भिरांत दिसता. धाकटुलो भुरगो त्या भुरग्या भाशेन. आनी म्हज्या मांय काय म्हळें, मांय म्हाका भें दिसता, भिरांत दिसता. आनी म्हज्या मायन म्हळें, भिये नाका पुता, भिये नाका, देव आमच्या सांगाता आसा. आनी मायन म्हणलेलीं उतरां घोट मनान दवरलीं, मांयच्या हातीक दवरलें आनी बेगीन बेगीन आमी घरा पावले. हांव कितेंच आमकां घडोवंक ना. पूण दुसऱ्या दिसा हांव इगर्जेक गेल्लो. दुसरो दीस त्या नोवेन आसो, पूण म्हज्या बराबर मांय ना आसली. मांय येवंक ना इगर्जे, तिका कितें काम आसलेलें. हांव एकलोच आयलो. पूण आतां मीस जातोच, तेर्स जातोच हांवें एकल्यानच घरा वयचें. रात जाली, वाट तीस. आनी त्या वेळार म्हाका बोबाट आयकोता सुण्यांची आनी वाग आनी कितें कितें रान मोण जातीची. आनी ह्या वेळार म्हाका भिरांत दिसता. म्हज्या काळजांत धडधडे उपजोतात. आनी म्हाका भिरांत दिसतना कितें करूं, फुडें वचपाचें वो फाटीं इगर्जेक वचपाचें गोमना. आनी ह्या वेळार म्हज्या मनांत उगडास येता. म्हज्या मायन म्हणलेलीं उतरां आदल्या दिसा. म्हज्या मायन म्हणलेलें, भिये नाका पुता, देव आमच्या सांगाता आसा. आनी हीं उतरां घट मनान दवरून, म्हज्या काळजान दवरून, बेगीन बेगीन मेटां काडून पांय वाटेन हांव घरा पावतां. कांयच म्हाका घडना. बेगीन हांव घरा पावतां. मागणें करीत हांव घरा पावलो. मोगाल भाव भयणो, देव आमच्या सांगाता आसा. पूण आयज हांव विचारता, देव आमच्या सांगाता आसतना आमी देवा सांगाता आसा वो ना? God is with us, but are we with God? That is the question we need to ask. Especially during this time of pandemic, घडयेक इगर्जो बंद पडलेल्यो. इगर्जेक मिसाक कुमण्यांक घेवन कुमसाराक आमकां वचूंक जावंक ना. आदल्या वर्सा घडयेक आमी फेस्त करूंक ना. तर पूण ह्या वर्सा आमकां देवान हे फेस्त फावो केला. देव आमच्या सांगाता सदांच आसा मोगाल भाव भयणो. जावं दी पिडा जावं दी ना पिडा, देव आमच्या सांगाता आसा. पूण हांव विचारता, आमी देवा सांगाता आसा वो ना? आमचो भावार्थ कोल आसा, गूंड आसा, गोठ आसा. पिडा शिडा आमचे वेत आसतना, वो अणवरां दूख वा आमच्या घरांत आमच्या भोंवतणी मरण येता आसतना आमचो भावार्थ घट धरून आमी देवा समोर समकता वो ना? वो देवातान पयस गेलेली आसा. आमच्या जिविताची दिशा कितें मोगाल भाव भयणो? आमच्या जिविताक बरवसो कोण दिवंक शकता? न्हय हो संवसार मोगाल भाव भयणीनो. न्हय ह्या संवसाराची दुडवात, हो संवसाराचो वावर, हो कितें जबाबदारी आमी म्हणटा, हो पॉलिटिकल पावर. पूण आमकां दिशा एकलोच दिवंक शकता, तो जावन आसा जेजू मोगाल भाव भयणो. आनी जेजू भायर आमच्या क्रिस्ती जिविताक आनी दुसरी दिशा. देर इज नो अदर विजन अदर दॅन द विजन ऑफ जीजस, दॅट इज टू बी पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. आनी देवाचें राज म्हणजे मोगाल भाव भयणो, आमी देवाची राजवटकी आसा करची. म्हणजे अलाव गॉड टू रूल माय लायफ. किंगडम ऑफ गॉड मिन्स टू अलाव गॉड टू रूल माय लायफ. आनी जेन्ना हांव देवाच्या कुशेकाल चलतां, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतां, ती ताची दिशा फुडें व्हरूंक वावुरता. उतरांनी कोरण्यांनी कुटुंबान, आमच्या वाड्यान, आमच्या फिरगोजेन, तेन्ना नवो बरवसो म्हज्या जिविताक आनी दुसऱ्यांच्या जिविताक हांव दिवंक शकतलो मोगाल भाव भयणो. ह्या 9 दिसाचें नोवेन आमच्या जिविताक आमी होगडायलेलें तें घडयेक आत्मीक जिवीत परत दिवंक आमकां आदार दिवंक. ह्या 9 दिसांची रितींत आमी वांटेली जाता आसतना मिसांत आनी तशेंच नोवेनांत आनी तशेंच मागण्यांत तेर्सांत आमी वांटेली जाता आसतना आमच्या जिवितांत होगडायलेलो थोडो भावार्थ आमकां फावो कर म्हणून. आमच्या जिवितांत होगडायलो तो बरवसो
घट कर म्हणून आमच्या जिविताचो अर्थ ओगडायलो परत आमकां दी म्हणून आमच्या जिवितांत जरी तर एक दिशा विजन उद्देश एम ना तर तो आमकां फावो कर म्हणून जें जेजून ह्या संवसारांत उतरांनी करण्यांनी केलेलें तें आमी तें सोदून काडून तें फुडें व्हरूंक आनी एक दीस देवाचें राज जोडूंक आमकां कृपा दी म्हणून ताचे लागीं मागुया ह्या 9 दिसाच्या नोवेनांनी हांव कुंवारमारी आमची शारोतीन जेजू सांगात आसलेली कुर्सामुळी उबी आसलेली देवाचें काम परिपूर्ण करूंक हांव कुंवारमारयेन जेजूक सहकार दिलोलो ती कुंवारमारी आमच्या सांगात आसा सांत दायगो आमचो शारोती आमचे खातीर वावुरता आमचे खातीर ताणें वावर केलो आमचे खातीर आतां विनोती करता देवाची दिशा परिपूर्ण करूंक आमकां तो कृपा दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदानान आमचे खातीर आनी हेरां खातीर मागुया आमेन. उबी रावया आमची मागणी आमी आतां भावार्थान आनी बरवशान जेजू वरवीं सर्गींच्या बापाक समर्पिया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या सोम्या जेजूची दुसऱ्यांच्या जिविताक नवी दिशा आनी बोरवांचो दितोली शिकोवन उमेदीन परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमचे मदलीं जायतीं भावां भयणां जेवण पिवण न्हेसण घर काम ना जावन दुखी निराशी आसात. तांचे कश्ट आमी समजूंक आनी तांचो भार उणो करूंक आमकां दोयाल मोवाल काळीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या जिवितान कश्ट दूख कठीण परिस्थिती येता तेन्ना सोम्या जेजूचेर शीण करूंक न्हय पूण ताका आमचेशी राव म्हूण उलो मारूंक आनी ताजेर थीर गोट बावाड धरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या गरजां खातीर मागुया. सर्गींच्या बापा ही सगळी मागणी आमी उसारल्यांत तुजेर विश्वास दवरून आनी तशेंच तुका कितें बरें म्हूण दिसता आमच्या जिविताक तुजे कुशेकाल आमच्या गरजा प्रमाणे ते आमकां लाबय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसुया. आमची सगळी गुपीत चिंतनां आमची सगळी गोटी तुका आमचे आवडे आमची काळजां हे
कशें जावं सोऱ्याचे तेंबे हेस्तोत गोदीत आमचे आवडे तुझे बेटी बरी सगळे जावूंक आमी उद्याचे तुडके कशें जावंक सोऱ्याचे तेंबे हेस्तोत गोदीत आमचे आवडे म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेव उबी रावया सर्वेस्वर आमच्या बापा आमच्या मागण्याक कोणवळायन कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनोदीन ह्या बलिदानाक फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शास्त्राच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्यान आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुवार मारयेची उदोरी ताणें कूट घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी सोमेस्त भक्त सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता संसार मोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच उत्सर्गी तुका सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडोवन इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोस मरण सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परीन जवान जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे बसत समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Babarta sogo porgotuya तुझ्या कुर्सारी पुनर्जीवन पोंदावरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सर्वोन्नारा आमची सोडवण कर
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगल्या योधनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भणीची काकलूत कर. आयज सकाळीं आमच्या फिरगोजेंतलो एकलो तरणाटो भुरगो ग्रीन पार्क हांगा एक्सिडेंटान सोंपलो. बास ताजे वयर गेली. ताची काकलूत कर. सिरिला हाचो नेव्ह्यू दोळे धांपात आनी ह्या भुरग्या पासत ताजे फामिली पासत मागात. म्हाका दोनपारां ओडेजांक असो फोन आयलो सिरिलाचो. दोळे धांपात आनी तुमच्या भुरग्यांक शिकयात गाडयो सवकात चलोवंक. नाल्यार असले अपघात आनीकूय जातले आमचे फिरगोजेंत. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सागाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतांक आमचो आस्कारी बागेवन दियोग गोंयचे सांत बागेवन जुजेवाज बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळींद कमानवल्यान ते सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu orvi, Tias Jesu sangata, Tias Jesu dai. Pavitra Atmicha ekpanan, Sarpodvedar Baba, Sarvandonani Voivoduka, Sasna cha Sasna. दर एक पावटी आमच्या बापा मागतो आसतना आमी म्हणटा बापा तुजे राज आमचे मदें येवं आनी जेजूची दिशा जावन आसलेली देवाचें राज आमच्या काळजांत पयल्या सुवातेर आसूंक जाय आनी तें देवाचें राज काळजांत आसा तर आमकां उमेद मेळटली आनी तें पारखूंक आमकां ताच्या उतरांची गरज आसा मागण्याची गरज आसा देखून आमचो तो बरो असो उणो जायना अशें देवाची दिशा जेजूची दिशा आमच्या जिवितांत फुडें व्हरूंक आमकां जायती कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पळोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थका आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तूची येणें बरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर्व पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर जमलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाच्या भावार्थाचेर दीस घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमकां सगळ्यांक तुजी शांती दी. तूं आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. आमच्या जिविताच्या दिशाची एक खुणा जावन आसा ती शांती आमी हास्त्या तोंडान एकामेकाक ही शांती पाठोवया. पीस बी विथ यू.
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकुतकोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Jesu म्हाका तुजी गरज सुके जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बदलीच वेचें नदराचो लोक बलुबेचें तुजे बगर म्हाका जिवीत नबो जेजू आनी तुझे बगर मागना जिवीत नवो जेजू आनी पदवी Jesu purna karsa della ponti della vide katololo ruka nada vigololo kurisalo tuje bogor magna jivi namo Jesu ani तुझे बगर मागना जिवीत नवो जेजू आनी पदवी भयणी भावानो हांव वसोयेक येता आयच्या पयल्या दिसा नोवेनाच्या मांडावळ कोत्तेल्या जोमो 1 5 सॅक्टर वा 6 सॅक्टर आसात म्हाका दिसता मायंद देवस बेला विस्ता 1 बेला विस्ता 2 बारूस आनी आल्तो बेला विस्ता म्हणटच तांणी बरी मांडावळ केल्या आनी हेच भाशेनी मांडावळ सदां जावंक फावो आनी हांव सोजमता आमकां अंदू हें फेस्त नोवेना आनी फेस्त करूंक मेवलां हांवें कोणाकूच रिस्ट्रिक्शन घालूंक ना पूण तुमी बरी मांडावळ सांबाळल्या सगळ्या लोकांनी येवचें नोवेनाक मागीर देव आमकां राखतलो आमकां सांबाळटलो आमकां पावतलो हें मनान धरून आयज जोमो 1
लिव्हरामेंट विसरलो हांव सॉरी फिलींग जाता न्ही मागीर सगल्यांक आयज जोमोवान तांकां देव बरें करूं म्हणटा वाचप केल्यान तेर्स केला मागणी केल्यान सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा पूण खरेच भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या इश्टा फादर युजीन द सिल्वा आमची ओळख थोडक्यान सांगता आमची ओळख सुमार म्हाका पाद्री जाल्यार 27 वर्सां ताजे आदीं 4 वर्सां थियोलॉजीचें शिकप ताजे आदीं 1 वर्स रिजन्सी म्हण कितलीं जालीं 27 आनीक 4 आं 31 आनीक 1 30 आनी 2 वर्सांची ओळख आमची पयले फावट हांव मेवलो ताका हांव आरांबोल आसलो ब्रादर कसो ब्रादर आयज ताका उडास केलो हांसलो मुर्खो हांसो ताजो आनी तेन्ना आमचें घर आरांबोल इगोजेचें पाद्रीचें घर व्हडलें नासलें एक धाकटो रूम ते एक पाद्री आजुनूय म्हाका जिवो आनी ताजो उगडास आसा ह्या 7 दिसांच्या मिशनान जे रिदेंतोरीस पाद्री तेन्ना तो भुरगो पाद्री ते आमच्या आरांबोल गांवांत आयले धाकट्या रुमान ते एक पाद्री रावतले फादर टोनी कार्दोज चिंचोणचो जंय हांव मागीर वावुरलो चिंचोण्या इगोर्जेन पातकूर कसो 4 वर्सां आनी तो म्हाका मेवलो आनी फादर आंद्राद जवी आंद्राद आनी फादर युजीन द सिल्वा इतली आमची इश्टागोत ह्या 7 दिसांक बरोबर रावन बरोबर जेवन बरोबर तेर्स करून बरोबर मागणे करून आनी बरोबर फकाणां करून आमची इश्टागोत वाडली केन्नाच विसरूंक जायना तसली इश्टागोत देव बरें करूं फादर युजीन तूं वारकें आसान आयज आयलाय आनी आतां मीस जाल्या उपरांत रोखडोच ताबडतोब तो म्हापशा वेता बास घेवपाक मेंगलोर वचपाक पळयात इतले आपुरबाय इश्टागोत ताणें दाखयली तुमी वचपाच्यात कोणागेर अशें करपाक म्हज्या उतराक लागून तो सेरमांव गायलो आनी आतां 7:30 ही ताजी बास मेंगलोर वचपाक पळयात बाबडीनो इतली आपुरबाय हो आमचो पाद्री भाव आमकां दाखयता देव बरें करूं युजीन आनी शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया देव बरें करूं फादर तुजी इश्टगाते खातीर आनी तुज्या उतरां खातीर येस वी नो each other for the past 31-32 years that's right and ताणें आमंत्रण दिलें देखून 4 दिसां खातीर हांवें वय म्हणा पूण म्हाका दुसरें काम आहा देखून हांव दुसऱ्या फादरांक धाडटा फाल्यां परवान दोग फादर येतले आनी तुमकां देवाची उतर परगट करतले आमी रेदेमतोरीस यात्नीक परवरी आसाव आनी वारका आसाव तशें सांकेली वावर करून आसा आमच्या वावरा खातीर तुमी मागचे तुमच्या खातीर आमी मागतले हांव प्रार्थुया सर पदवीदार देवा शांतीच्या आनी सर बुजवणेच्या बापा तुज्या भक्तां खातीर तुका वाकाणूंक आनी तुजी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या हांव ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतायेन आमी बरो आनी स्वर्गास आसनाची सोडवण जोडून आमच्या मैमेवंत भावा भयणीच्यो सांगाता निरंतरी तुका वाकाणूंक पावो क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू वसनेयाद जेजूची दिशा पंथाक पावोवंक तुमकां धाडटा देवाचे
आमचे पासत विनोदी कोर बागियोन दियो Nasarati amka प्रार्थुया देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुताने पवित्र आत्म्या बरोबर तू एकलोच पवित्र तुझे विणी बरो म्हणलेलो कोणूच ना बागयोन दियोगाचे विनोतीन तुझे पवित्रायेन आमकां पवित्र कोर तुझ्या बरेपणान आमची काळजां भोर आनी शेकी तुझे मोहिमेक स्वर्गार आमकां वांटो दी तुझ्या पुता जेजूचे नावी देवाचो आशीर्वाद सदांच आमचे थंय आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो भाग्योन देवगाचे विनवणेन आमचेर आशीर्वाद घालू Koshe monan, goliko sohojilo, kaldi kaeto nomu nozaloi, amche katir devala givinoi, ani yoga sorgindini meloi, bagi vota diyo priticha, Devacha